आयआयटीच्या नावान सरकाराची जमिनीचेर वायट नजर आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। सेज नायलॉन 66 आणि फार्मागुडयेचेर जमीन आसतना रिवणा सांग्यार 10 लाख चौखण मीटर जमीन रुपांतरीत करपाची घाय सरकाराक कित्याक आसा असो प्रश्नूय काँग्रेसीन उपरासला। हे व्हडल्या गुड्डुलासांव आशिल्ल्याचो काँग्रेसीचें म्हणणें आसा की आमचो काँग्रेस पार्टीचो आयआयटी प्रकल्पाक विरोध खंयच ना, पण आयआयटी या प्रकल्पाच्या नावार जो जमनीचो गोड बंगाल हे करपाचे चिंतला, डेस्परेटली हे ट्राय करता की हे गोड जमीन कन्वर्ट करपाक, आयडेंटिफाय करपाक जवळ जवळ 10 ते 15 लाख स्क्वेअर मीटर आयआयटी खातीर हे आयज आयडेंटिफाय करपाची घाई गडबडी करतात। आणि हो एकंदर जर प्रकार आम्ही पळयलो जाल्यार ह्या एकंदर व्यवहारात गोयच्या तिजोरेंतल्यान जवळ जवळ 60 कोटी हो खर्च जावपाचो आसा। आता खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आमी तेंचे स्वागत करता, पण त्याच बरोबर जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट येता आनी खास करून आयआयटी प्रोजेक्ट जेन्ना तुम्ही हाडूंक सोदतात तर तेचे परिणाम कितें, तेचे दुष्परिणाम कितें, ह्या प्रकल्पाचो डीपीआर तयार जावपाक जाय, गोयचे जे ग्रीन कवर आसा तेची जतनाय जावपाक जाय, गोयचे जे इकॉलॉजी आसा, एन्व्हायरमेंट आसा, बायोडायव्हर्सिटी आसा, ह्या सगळ्यांची जतनाय घेऊन नंतरच मुखावेले पावल मारपाक जाय। पण आम्ही पळयतात सिनियर मंत्री, या राज्यातले भाजपाचे सिनियर मंत्री, त्यांचे निहित स्वार्थ या एकंदर प्रकरणात आसा, ह्या मंत्र्यांचो हितून हात आसा आणि तेकाच लागून घाई गडबडी करून ते एकदा ती जमीन एक्वायर करपाचो तो प्रोसेस चालू करता।